सद्याक कोरोनाक लागून सगळ्याकडे लॉकडावन चालू आसा आणि ह्या लॉकडावनाक लागून सगळे मनीस जे आसा की जे मनशांची जी एक भायर सरप आहा ते सगळे बंद जाला आणि सगळे घरान आसा आणि ह्याच फाटभुंयेर ह्या सगळ्याचो परिणाम एक पर्यावरण दृश्ट्या कितें आसा आणि ताचे विश्लेषण कशें जावं शकता हाचेर उलोवपाक आमचे वांगडा आसात आमचे राजेन केरकर सर. सर, सगळ्यात पयलीं तुमकां प्रुडंटान आमी आयच्या ह्या मुलाखतीन तुमकां येवकार दिता. सर, म्हाका सांगा कसो गेलो तुमचो लॉकडावन कसो गेलो? लॉकडाऊनच्या कालखंडान खरें म्हणजे आमच्या मनशाच्या जिणेचेर जायते परिणाम जे आसा जाल्ले आसा. पूण एक बरो परिणाम जो आसा तो आमच्या सैमाचेर, आमच्या वाठारांतल्या पर्यावरणाचेर आमकां दिसता. तो परिणाम म्हळ्यार जो सैम जो आसा त्या सैमाचेर आमी जायते अत्याचार करीत आयिल्ले आणि लॉकडावनाक लागून हे अत्याचार जे आसा हे कांय प्रमाणात कमी जाल्ले आसा. विशेषतः जेन्ना पेट्रोल डिझल हाचो वापर कमी जाता, जेन्ना रस्त्यार मनीस येवपाचे प्रमाण निर्धारीत जाता, नियंत्रित जाता, तेन्ना खरें म्हळ्यार तो बरो परिणाम जाता सैमाचेर. आमची झाडां झोपां जी आसा ह्या झाडां झोपांचेर एकंदर वाड जी आसा ही बऱ्या तरेन जाल्ली आमकां पळोवपाक मेळटा. आतां गोंयांत सध्या मानकुराद आंब्याचो आणि जायत्या फळांचो जो परिणाम आसा तो बऱ्या तरेन तेंचेर जाल्लो पळोवपाक मेळटा. लागवड जी आसा त्या लागवडीचेर एकंदर जायते बरे परिणाम दिसता. जरी आमी बाजारपेठेन हे हाडूंक शकना मोठ्या प्रमाणात, पूण सैमाचेर त्याचो एक बरो परिणाम आमकां पळोवपाक मेळटा. जेन्ना गोळाली गांवांत वाघांची हत्या जाली, 4 वाघ नानपैत जाले, ताच्या उपरांत आमकां दिसताले की हांगासर आतां वाघ जे आसा तेंचें अस्तित्व ना. पूण एकंदर कोविड-19 हाचो एक बरो परिणाम जो आसा तो वाघांच्या अधिवासाचेर जाल्लो दिसता. वाघ जो आसा हो जंगलाचो राजा जो आसा तो एकंदर त्याचो संचार जो आसा तो खूब नियंत्रित जाल्लो, कारण जळी थळी जंगलांनी सुद्धा मनीस पावले आणि ताका लागून तांचो संघर्ष आसा हो एकंदर वाघा सारख्या प्राण्याचेर निर्माण जाल्लो. पूण ह्या एकंदर कोरोना व्हायरसाच्या संकटाक लागून आमकां अशें दिसलेलें आसा की वाघ जो आसा हो निर्धास्तपणे फिरपाक लागलेलो आसा आणि आमच्या गोंयांत सध्या एक वाघीण आणि वाघ जे आसा हेंचे वास्तव्य जे आसा हे सिद्ध जाल्ले आसा. वाघीण जी आसा ही जे 4 वाघ मेळ्ळे त्यांच्याच कुटुंबातली आणि तिचो संचार जो आसा तो सध्या आमकां आमच्या सुर्ला गांवांतल्यान ते मान किंवा जे बाकीचो वाठार आसा त्या वाठारान आमकां तेंचो संचार पळोवपाक मेळटा. एकंदर एक बरो परिणाम जो आसा तो ह्या सैमाचेर पळोवंक मेळटा. आमची सकाळ जेन्ना जाता त्या सकाळी पयलींच्या तेंपार कितें आसलें की वेगवेगळे पक्षी जे असले ते सुंदर किलबिलाट करताले आणि ही किलबिलाट जाल्या उपरांतूच आमचो दीस जो आसा तो उजवाडाक येतालो. आमचे जीवन जे आसा हे खूप सुंदर आणि सुरेल आसताले. पूण गेल्या कांय वर्सां सावन एकंदर सगळ्या वाठारांत आमचे जे मधुर किलबिलाट करपी पक्षी असले ते खंय तरी नानपैत जाले. आतां परते एकदा शांतता येयल्ली आसा आणि त्या शांततेक लागून आमकां सध्या वसंत ऋतू गोंयांत आसा आणि त्या वसंत ऋतूचे आगमन जाले हे सांगपा खातीर कोकीळ पक्षी जो आसा तो आमकां सकाळी फुडें जागोवपाक लागलेलो आसा. आमच्या कडेन वायरी जी आसा जाका आमी हॉर्नबिल म्हणटा, मलाबार पायड हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल असे जे पक्षी आसा ज्यांचो संचार जो आसा तो खूप नियंत्रित असतो, तर ते पक्षी आता परते ह्या सगळ्या वाठारांत आमकां दिसपाक लागले. ओके, म्हणजे सर एकंदरीत लॉकडावन हो जरी मनशां खातीर एक घरान आडोन मनीस उरले तरी प्राणी मित्र किंवा प्राणी जे आसा ते भायर सरपाक लागले अशें तुमचें एकंदर म्हणणें आसा. बट सर हे अशें तुमकां एज अ पर्सनली कितें दिसता की हो लॉकडावन असो चालू उरप हे योग्य आसा की तेचो कितें तरी आनी परिणाम जावं शकता जनावरांचेर सुद्दां, कारण अशें म्हणटात की जनावरां आतां रस्त्यार येवपाक लागल्या थोडी थोडी कांय कडेन, इवन मुंबय सुद्दां मोर बीन अशे रस्त्यार दिसपाक लागल्या. सो हेचेर तुमचें कितें मत आसा? हे जे प्राणी आसा हे रस्त्यार येवपाक लागलेले आसा त्याचे मुख्य कारण म्हणजे मनशाचो संचार जो आसा तो नियंत्रित जाल्लो आसा. आता कांय वाठारांनी रानटी जनावरां जी आसा
गवे जे आसा हे लोकांच्या शेतान किंवा बागायतीन येवन नासधूस करता. हं, तर त्या संदर्भात सरकारान तांकां नुकसान भरपाई जी आसा ती दिवपाच्या नदरेंतल्यान प्रयत्न करपाक जाय. पूण हं, मोरा सारको जो प्राणी आसा हो आतां निर्धास्तपणे विहार करपाक लागलेलो आसा आणि हं, सध्या गोंयान जे आसा ते गिमाचे दीस आसा आणि गिमाचे दीस येतकूच मोर जो आसा तो रानान रावतालो. पूण आतां कितें जाल्लें आसा की ह्या मोराक एक निर्धास्तपणे संचार करपाक जागा मेळ्ळी आसा हं, आणि तेंचो राबितो जो आसा हो मनशाच्या वाठारा लागीं निर्माण जाल्लो आसा. हं, लॉकडावनाचो एक बरो परिणाम आमकां हातूंतल्यान दिसता. पूण लॉकडावन जे आसा हे लॉकडावन जेन्ना आमच्या देशाची परिस्थिती कोरोना व्हायरसाच्या संकटा समोर खूप दुर्बल जाल्ली आसा, हं, तेन्ना आमी सगळ्यांनी चिंतपाक जाय की जास्तीत जास्त काळ जेन्ना सरकार सांगता आमकां की तो मेरेन आमी घराच्या भितर रावप गरजेचें आसा. कित्याक हं, आमच्या शेजारची महाराष्ट्र सारखे राज्य आसा, गुजरात आसा किंवा आमी कर्नाटक पळयलें जाल्यार थंय कोरोना संकट जे आसा ते हातीभायर पावलेलें आसा. तेचेर नियंत्रण दवरप खूप कठीण जाल्लें आसा. तेका लागून जो मेरेन आमकां लॉकडावन सरकार सांगता किंवा आमचे समाजातले वेगवेगळे घटक जेन्ना सांगता तेन्ना आमी घरा हा- भितर रावन नियमाचें पालन करून आमी जीवन जगप खूप गरजेचें आसा. तातूंतल्यान आमचे सगळ्यांचे जीवन जे आसा हे समृद्ध जातालें. कित्याक आयज मनशाचें जीवन जें आसा तें तरातरांच्या संकटांनी सामकें ग्रस्त जाल्लें आसा. हें खंय तरी थारपाक जर जाय हं, जाल्यार म्हाका दिसता की अशा प्रकारचे लॉकडावन हे खरें म्हणजे गरजेचे आसले. हं. हाच्या पयलीं मनशाच्या जिणेंत अशे लॉकडावन इतिहासाच्या कालखंडान जायत्या फावटी येयल्ले आसा. पूण ह्या दिसांनी कितें जाल्लें आसा की मनशाक अजिबात कसले नियम नियंत्रण नाका जाल्ले आसा आनी तेका हं. लागून प्रश्न आसा हे प्रश्न बिकट जायत गेल्ले आसा. सर तुम्ही आता अशें म्हटलें की हेच्या पयलीं अशें घडलां. तुमी अशें काय आमकां म्हायती दिवंक शकता की बाबा अशें केन्ना घडलेलें आसा? कारण अशें म्हणटात की पयलीं खंय 100 वर्सां पयलीं अशें एकदां असो एक कितें तरी रोग येयल्लो, धाम येयल्लो, जेणी गांवां उद्ध्वस्त जाल्ली. अशी तुमचे कडेन काय म्हायती आसा जाल्यार ती तुमी आमकां थोडी सांगोंक शकता काय? इतिहासाचो विद्यार्थी असल्या कारणान हांवेन सत्तरी आनी सांगे ह्या वाठारान काणकोण ह्या वाठारान जायते फावटी भोंवड्यो केल्ल्यो. हं, तेन्ना म्हाज्या लक्षान येयलें की गोंयान स्मॉल पॉक्स आसा किंवा हं, कॉलेरा आसा किंवा मलेरिया आसा ह्याच्यो साथी येयल्ल्यो आसा आनी त्या त्या वेळार लोकांनी आपूण म्हणून लॉकडावनाचें पालन केल्लें आसा. हं, आतां कांय गांवांनी ह्या दिसांनी सत्तरी म्हालान सुद्धा आनी सत्तरीच्या लागसार कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातले जे गाव असतात त्या गावात सुद्धा लॉकडाऊन जो कालखंड असा त्या कालखंडात लोकांनी उपास तपास धरलेले आसा आणि पूर्णपणे लोक जे आसा ते शेण शिताडो करून किंवा स्वच्छता राखून ह्या संकटाक सामोरं वचपाचो यत्न करता. त्या हं, पयलीं आमच्या सत्तरीन कडवळ, पेंड्राल आणि झाडांनी ह्या हं, 3 गावांचे जर आमी जर लक्ष दिले जाल्यार लक्षात येता की झाडांनी ह्या गावात म्हाका एक दफनभूमी मेळ्ळी आसा. त्या दफनभुमीचेर जायते लोक जे आसा ते मेल्ले जे आसा तांकां पुल्लाले आसा. हं, ज्या वेळार खरें म्हळ्यार दहन करताले, जायताले लोकांक. पूण हं, जेन्ना परिस्थिती हातीभायर गेली, म्हणजे मलेरिया सारको रोग जो आसा तो रोग आमच्या सगळ्यांच्या कर्मांक लागून निर्माण हं, जाल्लो आसा. जेन्ना आमी आमच्या वाठारांत स्वच्छता बाळगिना, हं, आमी नितळसाण राखिना तेन्ना मागीर थंय कुसतात, मागीर थंय उदक जे आसा ते साठवतात आणि हं, ह्या सगळ्या गजालींक लागून सत्तरीन मलेरियाची साथ जी आसा ती 100 वर्सां पयलीं येयल्ली आसा आणि हं, आमी पुर्तुगीज काळांतल्या जनगणनेचेर लक्ष जर मारलें जाल्यार आमच्या लक्षात येता की 1921च्या सुमाराक अशा प्रकारची साथ येयली आणि लोकसंख्या जी आसा ती जनगणनेनुसार आमकां दिसता की सत्तरींतल्या कांय गांवांची लोकसंख्या जी आसा ती पुराय तरेन काबार जाल्ली आसा. आतां हं. आयज वाळपय लागसार नागवे म्हणून गांव आसा. ह्या नागवे गांवांत अजिबात एक सुद्धा घर नासलें. हां, जेन्ना आमी हेच्या पयलींच्यो जनगणना पळयल्यो जाल्यार आमच्या लक्षांत येता. पूण आयज त्या वाठारांत जायत्या लोकांचो राबितो जाल्लो पळोवपाक मेळटा. हं, नागवे गांवांत जी देवराई आसा ती देवराई आनी एकंदर तेतूंतले सगळे देव देवता आसा हाच्या वयल्यान कळटा की आतां सध्या थंय जे लोक रावता तेंचे ह्या देवराई कडेन आनी थंयच्या देवस्थाना कडेन अजिबात संबंध ना. तर हे हं, लोक जे आसा ते ना नपय जावपा फाटलें कारण जे आसा ते अशा प्रकारच्यो साथी ज्यो आसा
आयज आमच्या कडेन कोरोना व्हायरस येयला, पूण कोरोना परस स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, मलेरिया ह्या साथीन आनी प्लेगच्या साथीन लाखांनी लोक मेल्ले आसा. प्लेगच्या साथीन तर आमी इंग्लंडच्या एकंदर जिवनाचो अभ्यास केलो जाल्यार लक्षांत येता की लोकांक पुरपा खातीर सुद्धा जागा तेंच्या कडेन नसली. म्हणून कांय जेन्ना उत्खनन केले ते कांय घरांच्या समोरूच 4-5 जी प्रेतां आसा ती उरिल्ली पळोवपाक मेळिल्ली आसा. रिंगा रिंगा म्हणून जे गीत आसा, हे गीत जरी आयज आमी बालगीत म्हणून गाता तरी तेतूंतल्यान एक शुकांतिका जी आसा ती व्यक्त जाल्ली आसा. सर, एक तुमी एक पर्यावरण अभ्यासक आणि पर्यावरण प्रेमी म्हणून तुमकां कितें दिसता की हो कोरोनाक लागून जो लॉकडावन जाला वो हे सगळे कोरोनाचे संकट देवाच्या कृपेन वचोन ताच्या उपरांत सुद्धा अशें कांय तरी एनवायरमेंटा खातीर असो लॉकडावन करपाक जाय अशें दिसता तुमकां? अशा प्रकारचे लॉकडाऊन जे आसा हे समाजान आपूण म्हणून जर निर्माण केले जाल्यार म्हाका दिसता की मनशाचे जीवन जे आसा ते खूप ग्रेस्त जातले. आणि आम्ही जर ठरयले की लुईस फोर्टी नावाचो फ्रान्सचो राजा म्हणटालो, आय एम द स्टेट, आय एम होल अँड सोल. आणि तो राजा जो असलो तर राजाक सत्य परिस्थितीची जाणीव नासली. त्याची राणी जी असली क्वीन मॅरी अँटोनी, ती म्हणटाली लोकांक जर खावपा खातीर पावना जाल्यार कित्याक ते खायनात केक, अशा प्रकारचो ती उलयताली. म्हणजे तांकां वस्तुस्थितीची कल्पना नासली. आमी आमचे जे राजकारणी आसा, आमचे जे नेते आसा, आमचे जे मुख्यमंत्री आसा, आमचे प्रधानमंत्री आसा, तेंच्यांनी ह्याच्या फुडें ठरोवपाक जाय की जशी आमी अभयारण्यान वचपा खातीर निर्बंध घालतात तशाच प्रकारचे आमी ठरोवपाक जाय की आमी बाबा वर्सांतल्यान अमूक दीस आसा ते पुराय आमचो गांव जो आसा तो लॉकडावन दवरताले, रानां आसा ती लॉकडावन दवरताले. अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता की सैम आणि मनशाचे अस्तित्व आसा ह्या धर्तरेचेर हे सारखे व्यवस्थितपणान बॅलन्स आसा तो मेंटेन जातालो. नाजाल्यार कितें जातलें की आमी जर अशा पद्दतीन वावरत रावले, नियम पाळिना जाल्यार आमचे सगळ्यांचे जीवन जे आसा हे ज्या फुडें संकटग्रस्त जावंक शकता. हाच्या पयलीं वेगवेगळ्यो साथी ज्यो आसा ह्यो आमी ह्या शेकड्यान 21व्या शेकड्यान जर पळयल्यो जाल्यार आमी केन्ना चिंतूंक नासल्यो अशा प्रकारच्यो रोगाच्यो साथी येयल्ल्यो आसा. आनी ह्यो साथी जर येवन आमचे जीवन काबार जावंक जायना जाल्यार आमी अशा प्रकारचे संवयी ज्यो आसा त्यो लावन घेवपाक जाय. नाजाल्यार आमचे जीवन जे आसा हे पुराय संकटग्रस्त जातले हातून मातूय दुबाव ना. सर, तुम्ही आता गांवगिऱ्या वाठारान आसा केरी सारक्या, तुमकां थंय गांवगिऱ्या वाठारांनी कशें कितें लॉकडावनाचें पालन लोक करतना दिसले? लोक सारके करताले काय शहरान आनी ग्रामीण भागान तुमकां कितें असो फरक दिसलो लॉकडावनाचो जो लोक पाळटाले तेजेर? आमच्या गोंयान सध्या कितें जाल्लें आसा की गोवा हरीत क्षेत्रान येता, ग्रीन झोनान येता. आणि ग्रीन झोनान येयल्ल्या कारणान लोकांक, सरकाराक आणि समाजाक अशें दिसता की आमकां कित्याक नियम पाळपाक जाय, आमकां कित्याक बाकीचे ज्या पद्दतीचे लॉकडावन देशभर चालू आसा ते आमकां कित्याक हे करपाक जाय अशे लोक मानतात. पूण हे पुराय तरेन पड आसा. आमकां लक्षान येना की आमी जर हे नियम पाळूंक ना जाल्यार अख्खेच्या गांवच्या गांव उद्ध्वस्त जावंक शकता. तेका लागून आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय की आमी लॉकडावन पाळटाले. पूण हांवेन जेन्ना ह्या सगळ्या गजालीचेर निरीक्षण केलें, जेन्ना हांव सांखळे येता तेन्ना पळयता की सुशिक्षीत समाज सुद्धा लॉकडावनाचे जे नियम आसा जे आमी जेका सोशल डिस्टन्सिंग म्हणटा, सामाजीक अंतर राखप, ते पाळिना. त्या शिवाय मास्क जो आसा, मुखवटो जो आसा तो घालप हो खूब गरजेचो आसा. आमच्या कडेन वर्धमान महावीर नावाचे धर्म संस्थापक जावन गेले, जेंच्यांनी आमकां सगळ्यांक सांगलाले की मनशाक हो जो मास्क आसा तो गरजेचो आसा. आणि जैन धर्मीय लोक आसा ते घालताले मास्क. पूण आयज आमी अशें मानलेले आसा की मास्क कित्याक घालपाक जाय, रस्त्यार जेन्ना गाडी चलयता तेन्ना हेल्मेट कित्याक घालपाक जाय. अशा प्रकारची मानसिकता आसा ती गोंय सारख्या राज्यांत वाडत चल्लेली आसा. आमी सगळ्यांनी सामाजीक अंतर राखून आमी सगळ्यांनी मास्क, मुखवटो जो आसा त्याचो वापर करून एकंदर अशा प्रकारची जी परिस्थिती आसा तिचो सामनो करपाक जाय. नाजाल्यार म्हाका दिसता की ही परिस्थिती खूप बिकट जातली. गांवगिऱ्या वाठारांतले कांय लोक जे आसात ते बऱ्या तरेन नियमाचे पालन करतात, पूण शिकलेले जे लोक आसात तेच खरे म्हणजे आयज वैरी जावपाक लागलेले आसा. दादागिरी करप. आता ज्या वाठारांत वचपा खातीर बंदी आसता, अभयारण्या किंवा राष्ट्रीय उद्यान, थंयसर मागीर पदभ्रमण करपाक वचप किंवा मागीर गिर्यारोहण करपाक वचप, हे पुराय तरेन चुकीच्यो गजाली आसा की जे संकश्ट मनशाक भोगचे पडटात ते संकट जे आसा ते रानवटी जनावरांक भोगचे पडटा. अमेरिकेन मनशाच्या एकंदर
वावराक लागून एका प्राणी संग्रहालयान आसपी वाघ जो आसा त्या वाघाकूय कोरोना जाल्ल्याचे सिद्ध जाल्ले आसा. तेन्ना आमी सगळ्यांनी ठरोवपाक जाय बाबा सरकारान नियम केल्ले आसा की अभयारण्यात, राष्ट्रीय उद्यानात किंवा जंगलांनी आमी चोमो करून वचप ना. म्हणजे 4 जाण 5 जाण जर आमी गेले जाल्यार तेतूंतल्यान आमी आमच्या खातीर खड्डो खणटाले. त्याच बरोबर हे जे सगळे जंगली प्राणी आसात त्यांचे अस्तित्व दुर्बल करताले आणि म्हणून आमी आता सध्या काजीचो मौसम आसा. आमी वेगवेगळ्या शेतांनी आणि किंवा बागायतींनी वयता तेन्ना हे सगळे नियम आसा हे आमच्या बऱ्या खातीर आसा. हे जाणून आमी तेचे पालन केले जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे जीवन आसा ते खूप सुंदर आणि ग्रेस्त जातले. नाजाल्यार तेतूंतल्यान आमकां जायती अरिश्टां आसा ती सोंसची. म्हणजे सर तुमी अशें म्हणटा की मनीस जो आसा हेणी जर सगळे नेम पाळूंक ना जाल्यार तो जनावरांक सुद्दां त्रासान घालूं शकता की तांकां सुद्दां कोरोनाची लागण जावं शकता अशें म्हणटा तुमी. हय, कारण हे सिद्ध जाल्ले आसा अमेरिकेच्या प्रकरणा वयल्यान आणि आमी कशें आसा की आमी जर हे जे नियम आसा तेचे पालन करूंक ना म्हणजे आता कोयर आसा तो कोयर जर आमी व्यवस्थितपणान जे आमची पंचायत आसा किंवा नगरपालिका आसा तेंच्या कडेन दिवंक ना जाल्यार त्या वाठारान दिवड येतालो. दिवडाचो शोध घेत 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 हांगासर किंग कोब्रा येतालो आणि मागीर लोक बोळाव करता की किंग कोब्रा जो आसा तो लोकवस्तीत पावलो आसा. तर लोकवस्तीत ताका हाडलो कोणी? हुंदीर जे आसा ते हुंदीर खावपाक दिवड येता आणि दिवड खावपाक किंग कोब्रा येता. ही सायकल आसा. ही जर सायकल आमकां थारोवपाची आसा जाल्यार आमी पयलीं आमचो कोयर जो आसा तेचो विलो करपाचो व्यवस्थापन जे करपाचें आसा तेची काळजी घेवपाक जाय. आता आमच्या वाठारांत ह्या दिसांनी भरपूर सोरोप जे आसा विशेषतः नाग सोरोप जे आसा हे नाग सोरोप लोकवस्तींत येयल्ले आसा आणि आमचो वायल्ड लायफ कार्यकर्तो आसा वन्यजीव खातीर राबपी विठ्ठल शेळके आसा तेका तर ह्या लॉकडावनाच्या कालखंडात जायते सोरोप जे आसा घरान येयल्ले आसा नाग सोरोप आसा तांकां धरपाची पाळी येयल्ली आसा. हे कित्याक लागून सोरोप भितर पावलेले आसा तेचे महत्वाचे कारण म्हणजे सध्या उष्णता वाडलेली आसा. जलस्रोत जे आसा ते नष्ट जाल्ले आसा आणि खावपा खातीर तांकां सहज उपलब्ध जर अन्न आसा ते म्हणजे हुंदीर आणि बाकी घुशी ज्यो आसा त्यो खावपाक सोरोप जे आसा हे आमच्या लोकवस्तीच्या वाठारांत येवपाक लागलेले आसा. म्हणून आमी ह्यो गजाली कित्याक घडटा हाचेर विचार करपाक जाय आणि ते जर केले जाल्यार म्हाका दिसता की हे संकट जे आसा हे संकट आमी नियंत्रीत करपाक यशस्वी. सर सध्या गोवा जो आसा तो आमचो ग्रीन झोनान आसा. सो हो ग्रीन झोन असोच मेंटेन करपा खातीर आनी गोंय आमच्या कोरोनांतल्यान भायर येवपा खातीर तुमचो कितें एक मेसेज आहा गोंयकारांक तुमी सांगपाक सोदता? माझो संदेश हो आसा की सध्या जे आमच्यो सीमा सील केल्ल्यो आसा ताका खंय तरी भगदाड पडलेली आसा. कारण कांय लोक जे आसा ते लोक वेगवेगळे ऐतिहासीक मार्ग आसा म्हणजे केळघाट आसा किंवा चोर्ले घाट आसा किंवा ते चांदसुर्या घाट आसा पालवडच्यान येवपा खातीर किंवा कारवारच्यान येवपा खातीर कांय वाटो जे आसा त्यो सगळ्यो वाटो व्यवस्थितपणान ते बंद करपाक जाय, सील बंद करपाक जाय. दुसरी म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमी गोंयकारांनी सगळे जरी नियम केले जाल्यार आमकां भाजीपालो किंवा खावपाच्यो ज्यो आवश्यक गजाली आसा त्यो गजाली आमकां कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्यान येता. आमी हेच्या फुडें एक निर्णय घेवपाक जाय की आमी भाजीची लागवड करतले. आमच्या कडेन जाय ती जमीन आसा. आमी आमकां गरजेच्यो गजाली ज्यो आसा त्यो आमच्या वाठारांत आमी निर्माण करपा खातीर प्रयत्न करताले. कारण ह्या दिसांनी लोक जे आसा ते भाजीचे मळे लायताले, कांदे लायताले, कोथंबिरी लायताले, कुळीद लायताले, चवळी लायताले. ही जी आमची परंपरा आसा ही परंपरा आमकां परती जागोवपाक जाय. आमचे शेत, आमच्यो बागायती, आमची कुळागरां जर आमी व्यवस्थितपणान राखून दवरली आणि प्रत्येकान जी गोरवां जी आसा जेंकां आमच्या पुर्वजांनी गायीक देव मानलेलो आसा तर ह्यांच्या विशयीची आमी जर संवेदनशीलता जर जागृत दवरली आणि त्यांची आमच्या बरोबर जर काळजी घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की दूध जे आसा किंवा भाजीपालो आसा हाच्या खातीर आमी दुसऱ्या राज्याचेर अवलंबून आसा हे खंय तरी नियंत्रीत जाताले. म्हणून आमी सगळ्यांनी स्वयंपूर्ण जावपाचो यत्न करपाक जाय. गोंयांत मेणकुरे हो दिवचल वाठारांत गांव आसा, चोडण सारके बेड आसा. अशा जुव्याचेर स्वयंपूर्णतेची जी परंपरा आसा ही परंपरा आमी आपणावंक जाय आणि आमी सगळ्यांनी जर अशा रितीन जर प्रयत्न केले जाल्यार म्हाका दिसता की आमी ह्या संकटान म्हणजे फुडें येवपी संकटां जी आसा आरोग्याची संकटां किंवा बाकी तरेची संकटां ह्या संकटांक सामनो करपाक यशस्वी जातले.
सर, तुम्ही एक बरी माहिती आमकां प्रुडंटाच्या विवरांक दिल्ली आसा की जर कोरोनाची जी कितें बंधनां आहा ती आमी पाळूंक ना आनी जर आमी रानांत किंवा आनी खंय भोंवपाक लागले जाल्यार आमच्या वांगडा प्राणी सुद्दां जे आहा जनावरां सुद्दां त्रासान पडपाक शकता हो बरो एक तुमी म्हायती आमकां सगळ्यांक दिल्ली आसा आनी त्याच बरोबर आमी कशे स्वावलंबी जावपाक जाय आनी ह्या कोरोनान आमकां कशें स्वावलंबी जावपाक शिकयल्या आनी संदी दिल्या हेचेरूय तुमी आमकां हांगासर मार्गदर्शन केलें. प्रुडंटा वांगडा तुमी तुमचो वेळ दिलो, तुमी उलयले ह्या बद्दल तुमचें देव बरें करूं.